नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। परवरे जमनीचेर कब्जो केल्ल्या प्रकरणात पर्यटन मंत्री परोळेकाराचेर एफआयआर नोंद करात। म्हापशेच्या कोर्टाचो परवरे पुलिसांक आदेश। परोळेकार म्हणटा 20 वर्सां जाली जमीन ताचीच। शेलटॉप इनचे सेप्टिक टाकयेन सोंपले ते चारूय कामगार हॉटेलाचे रूम बॉय। कामगार न्ही, कसली सुरक्षा आनी अणभव नासतना फोर्सान धाडिल्ले टाकयेन, माहिती उक्ताडार। दाबोळेचो नवो टर्मिनल 25 जानेरा सावन पुराय चालू। माकाव सावन लुझोफोनियाच्यो टीमी घेवन नवे टर्मिनला कडेन देवली पयली फ्लायट। एरो ब्रिजेस जालो सुरू। लुझोफोनिया गेम्साक 270 कोटी मोडून जागतिक दर्जाचे प्रकल्प उबे। गेम्साक गोय तयार। मुख्यमंत्री म्हणटा नॅशनल गेम्सा खातीर आनीकूय 350 कोटींचे प्रकल्प। काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीन आमदाराची जायत चौकशी। बिल्डराकूय धरात। पालिकेचे आरोपी इंजिनियराचो वकील आनाकलेताची मागणी। आनी गोयाक खासा दर्जो दिल्यार बाकीची राज्याय काडटली तकली वयर। बीजेपी गोयाक खासा दर्जो दिवंकच शकना। एदवाद म्हणटा मोदीन खासा दर्जाचे उतरय दिवंक ना। खबरो विस्तारान। परवरे बेकायदेशीरपणान जमनीचेर कब्जो केल्ल्या प्रकरणात पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आड एफआयआर नोंद करपाचो आदेश म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान परवरे पुलिसांक दिला। परोळेकारान फटिंगपणा करून ते प्लॉटाचो ताबो घेतला असो आरोप जाता। परवरेंतल्या चौगम रोडावेली 599 चौखण मीटर जमीन बेकायदेशीरपणान स्वताच्या नावार केल्या म्हूण परोळेकाराचेर आरोप आसा। परोळेकार म्हणटा 20 वर्सां जाली जमीन ताचे नावार आसा। सैरुला कम्युनिदादीची जमीन बेकायदेशीरपणान आपल्या नावार करपाच्या केशीन म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान परवरे पुलिसांक पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आड गुन्यांव नोंद करूंक सांगला। परोळेकाराचेर फटिंगपणा आनी गुड्डलसावा केली म्हूण आरोप जाता। परवरे पुलिसांनी एफआयआर नोंद करूंक न्हयकार दिले उपरांत कागाळ करपी एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीस कोर्टान गेल्लो। The MAPSA JMFC was pleased to direct the Porvorim police to register an FIR under section 420 of the IPC against Goa's tourism minister Dilip Parolekar in connection with the land grab case of the Sirula Comunidad. फाटली 20 वर्सां जाली ही जमीन आपले कडेन आसा आनी बेकायदेशीरपणान ती आपल्या नावार करूंक ना अशें दिलीप परोळेकार म्हणटा। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा वेल्यान जेएमएफसी कोर्टान पुलिसांक एफआयआर नोंद करूंक लायला अशें तांणी स्पश्ट केलें। मापसा जेएमएफसी में अपना काम किया हुआ है। मेरे को लगता है देयर वाज वन जजमेंट फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट एवरी केस whoever comes in a police station with a piece of paper has to register वो FIR उसके हिसाब से करना मांगता है। दिलीप परोळेकारान परवरे चौगम रोडावेली 599 चौखण मीटर जमीन बेकायदेशीरपणान आपल्या नावार केल्या म्हूण एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीसान आरोप केला। कोट्यांनी रुपयाची ही जमीन परोळेकारान सुमार 3.5 लाखांन हडप केल्या अशें आयरिस म्हणटा। Learned magistrate in her order has said that in the complaint filed by me, the ingredients of all these offences are made out, and that is the reason the FIR has to be registered and the Porvorim police have to investigate this case against the tourism minister. The learned magistrate has also directed that the FIR be also registered against the attorney of the Sirula Comunidad, Mr. Peter Martins, and the then administrator of the Sirula Comunidad, Irene Siqueira. ही जमीन सेरुला कम्युनिदादीक परत दिवची म्हूण मागणी करपी याचिका आयरिसान हायकोर्टान केल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। सांताक्रुजच्या शेलटॉप इन हॉटेलाच्या सेप्टिक टाकयेन घुसमटून मेले ते तिगूय जाण हॉटेलाचे रूम बॉय आशिल्ले। ही गजाल आतां उक्ताडार आयल्या। दनयाक भिवन ते टाकी साफ करपाक गेले आनी जीव वगडावन बसले। 2 वरां ते टाकयेन उरले, तांकां कसलोच आदार मेळूंक ना। ह्या दुर्घटनेन मेल्ल्या चारूय कामगारांक दरेकी 4 लाख दिवपाचे हॉटेलाच्या मालकान मान्य केला। इतले मजगती अटक केल्लो हॉटेलाचो मालक आनी सुपरवायझराक 5 दिसांचो रिमांड पडला।
सुप्रिजर असा न्हू तो सांगलो लेबरान सगळे काम ना जाल्यार रूम बाय काम ना जाल्यार टाकी साफ करा म्हणून टाकी वयलेलो तांकां साफ करूं आनी सगळे तांच्यांनी चारय लोक सकयल आसलेले टाकी साफ करूं आनी एक बायल आसलेली ती वयर आसलेली वडताले ते अरे तेंच्यानी कितें ते हांव ते पयलीं धांवून येयले थिंगासून ते मोटर कितें चालू करताले ते तो म्हणटा मोटर ओडू ना म्हणून तेंच्यांनी काय बंद केले कितें केलें म्हाका खबर ना मागीर ते वयर येवन आनी एकदां सकयल गेले पण सगळे एकामेका टच जावन थिंगाच जाले तांच्यांनी आनी वयर येवं ना आनी तांकां रूम ते काम न्हू करी ते कामा व्हरून लायले तांकां तो सुप्रिजर तांकां फोर्स केलो तुम्ही करिना जाल्यार बाबा सांगता हांव बाबा कडेन उलया म्हणून ते मागीर भिवून सगळे टाकी साफ करूंक गेले ते तांचे काम न्हू ते रूम बाय ते सांताक्रूजच्या शेलटॉप हॉटेलांत जाल्ल्या दुर्घटनेविशीं शॉकात जावपी म्हायती मेळ्ळ्या. सुमार 2 वरां हे कामगार सेप्टीक टांकयेन पडून आशिल्ले. 2 वरां नंतर भायर काडले तांकां आमी बोबडी मारल्या कोणी आयकोना 2 वरां नंतर भायर काडले तांकां थंयच्यानी. तुम्ही सांगले त्यांच्या स्टाफाक सांगले कोणी येऊ ना सगळे बोब मारले सगळ्यांक कोणी काडू ना तांकां. ह्या दुर्घटनेन मरण आयिल्ल्या कामगारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेवपाचें ह्या तरेचे गोष्टी परत घडू नये आनी मुख्य म्हणजे कितें कॉम्पन्सेशन निश्चित कितें आधार कांय ना फॅमिलीक आनी ते कॉम्पन्सेशन तेणी दिवंकूच जाय आनी सरकारांनी जाय ते स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेवन आनी आमची मागणी आसा सकाळीच आमी विरोधी पक्ष नेत्याक सांगलेलें आसा मुख्यमंत्रीक पत्र मातशें बरोवचें ह्या 4 भुरग्यांक कितें कॉम्पन्सेशन सरकारान दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय ही एक विनंती आमची आसा. प्लस सत्रीय मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान आमी 1 लाख रुपया त्या फॅमिलीक दिवपाचो ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा. आम्हाला असं वाटतं की सरकारने त्यांना तत्काळ काहीतरी कॉम्पन्सेशन द्यावं. तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाची पूर्ण जबाबदारी ही त्या मालकाची आसा. तो तेजे कडेन कितले वर्सां काम करतालो हें पयलीं सोदून काडपाक जाय. कितले वर्सांचें कितलें पेमेंट ताका म्हयन्याक मेळटालें तें सोदून काडपाक जाय. तेजे कितले पयशे उरलेले ते सोदून काडपाक जाय आनी तेच बरोबर जी ताजी फॅमिली आहा ते ताज्या फॅमिलीक आतां कितें तरी एक ठरावीक बरो कंपोनंट मेळचो हेज्या खातीर सरकारान ताका फोर्स करपाक जाय. हॉटेलाचो धनी लेनिन विएगस आनी सुपरवायझर केशव कुंकळकाराक पुलिसांनी ह्या आदींच अटक केल्या. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चेतन गांवस आनी ओमकार फळारी. दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल 25 जानेरा सावन पुराय चालू जाता. 3 डिसेंबराक ताचें उक्तावण जाल्लें. माकाव सावन पयली फ्लायट बिरेस्तारा दाबोळेच्या हे नवे टर्मिनला कडेन 102 प्रवाशांक घेवन देवली. ह्यो सगळ्यो लुझोफोनियाच्यो टिमी. नवे टर्मिनलावेलो एरो ब्रिजय बिरेस्तारा सुरू जालो. Today we plan to have the trial operations so that how the systems are working. This is the only one flight at a time. Checking one flight will be easy, then bringing more flights. So today the operation was very successful. We are planning to start the entire operation by 25th of January. This is how many passengers arrived today? Today 102 passengers are arrived through the aero bridge. जागतिक दर्जाच्यो सुविधा आशिल्ले 270 कोटींचे प्रकल्प उबे करून गोय लुझोफोनिया गेम्साक तयार जाला. 2 वर्सांनी जावपा आशिल्ले नॅशनल गेम्साक आनीक 350 कोटींचे प्रकल्प उबे करपाचे मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. लुझोफोनिया गेम्सा खातीर पेडे, नेहरू आनी टिळक मैदानांचो दर्जो वाडयला. बांबोळे आनी गोंय विद्यापीठाच्या वाठारांत नवे स्टेडियम बांदल्यात. फातोड्डे स्टेडियमावेले दबाच्यान गेम्स सुरू जातल्यो. गोंय सरकारान फाटल्या 24 वरां मदीं सुदारणा केल्लो पेडे स्पोर्ट्स प्रकल्प, एथलेटिका खातीर बांबोळे बांदिल्लो नवो स्टेडियम आनी गोंय विद्यापीठांतल्या मल्टीपर्पज इनडोर स्टेडियमाचें उक्तावण करून लुझोफोनिया गेमींची तयारी पुराय केली. लुझोफोनिया गेमीक लागून गोंयचो बरोच लाव जाला. लुझोफोनिया गेमींनी फकत 9 खेळ जावपाचे आसात. 2016 वर्सा जावपी नॅशनल गेमीक लागून गोंयांत आनीक जायत्यो सुविधा जातल्यो. गोंय विद्यापीठ वाठारांतल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोर स्टेडियमाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सुविधा विशीं माहिती दिली. There will be another 350 crores project completed in next 1.5 year, which will include a more stadium for national game of 2016 national games. The current structures have cost us around 270, including MAPSA,
MAPSA there are two, one big hall like this only and the other one at Fatorda, then GMC, Vasco, and 6 practice grounds across Salsette. This is a very good opportunity, and I think games like these will promote brotherhood, cooperation, friendship and amity, besides promoting trade and other activities between the different countries involved, and it will help in building of better relations between the countries. So it's a very welcome thing that we are having here. फातोड्ड्या स्टेडियमाचेर लुझोफोनिया गेमीचो उक्तावण सुवाळो जातलो. मामलेदार, जिल्लो पंचायत आनी पंचायत कार्यालयांनी शुक्राराच्यान लोकांक फुकट पास मेळटले. फुटबॉल मॅचींनी वापरपी फुटबॉल बदलिल्ल्यान फुटबॉल खेळाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. पयले आमकां बॉल बिफोर द 2 months तेणें सांगलें नायकी बॉल म्हणून. सडनली तेणें कालूच आमकां बॉल दिल्या नेवया म्हणून, आनी वी आर नाव ट्रायंग टू हार्ड प्रॅक्टीस फॉर नेवया बॉल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.